काँग्रेसच्या बिगर गांधी अध्यक्षाक गोंय धरून राज्यांनी मतदान वेंचणूक थरूर आड खरगे वेंचणुकेत त्रुटीचो थरूर कॅम्पाक दुबाव गोंयच्यान विजय भिकेची काँग्रेसीक चीट। ओएनजीसीच्या गेटीर पंचायत इन्सुलतार ओएनजीसीच्या बेकायदेशीर बांदकामांचो इशू तापलो। पर्यटन मंत्री केप्यां बरोबर 4 मंत्री आमदार केप्यां आयटी पर्यटनात रोजगाराचो विचार। सांग्यार 20 कोटी मोडून हँडीक्राफ्ट विलेज गोंयांत कुणबी हस्तकला बिगर एफपीओचे उक्तावण सरकारी कार्यावळींनी भोवमानाक आता कुणबी शाल मुख्यमंत्र्याचो उलो। जेटींचेर एलईडी फिशिंग करता म्हूण पुरावे मेळत जाल्यार थंयच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय। नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची शिटकावणी। जेटी जाग्यार घालून पंचायतींच्या थळाव्यांच्या हातात दिवच्यो लोक उमेदी जातलो। कळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्स खंय थळाव्यांच्या हातात आसुनी। पिसुल्लेच्या मायनिंग डंपात भांगरना एक वेळ खंय डिटेक्शन लेवला परस उणें आसूं येता। गोंय सरकारान हायकोर्टा मुखार दवरलो एनालिसीस रिपोर्ट। कुडचड्यार भर मार्केटात चोरांनी 3 दुकानां फोडली। कॅश आनी बाकीचे सामान उखल्ले। रस्त्याकडे काम चल्ला। कामगारांचेच कर्म आसुये लोकांक दुबाव। हलाल सर्टिफाईड प्रॉडक्ट हो अर्थीक जिहाद। एफडीआय एफएसएसआय आसतना हलाल सर्टिफिकेशन कित्याक? हिंदू जनजागृती समिती मागता हलाल उत्पादनांचेर बंदी। सुकुरगिरी हायवेर सिंधुदुर्गांतल्यान आयिल्ल्या पॅसेंजर व्हॅनीक ॲक्सिडंट। गाडी रस्त्या कुशीकच्या माडाक आपटून उमथली। 8 पॅसेंजर किरकोळ जखमी। उस्कय पालया रस्त्यार पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीचो शॉक लागून बैल सोंपलो। लायन सापूच पोन्नी। मोठे अपकिर्त घडच्या आदी लायटीच्या खात्यान बदलची म्हूण उलो। देशात कोविडाच्यो नव्यो 2060 केशी। 26,000 वयर ॲक्टिव्ह केशी। फाटल्या 24 वरांत 10 सोंपले। गोंयांत 15 नव्यो केशी। 153 सक्रिय कोविड केशी। म्हापसा नगरपालिकेंतल्या कामगारांक वैजकी भत्तो वाडोवचो। नगरपालिकेंतले रिते पोस्ट जाता तितले बेगीन भरचे म्हूण मागणी। ना जाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी। खुबशे लोक टॅक्स फारीक करूंक सोदिना। असल्यांक दाखल्यांची गरज पडल्यार पंचायतींनी देणे फारीक जायसर दिवचे न्ही दाखले। पंचायत मंत्री माविन उलयलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान झेडपींक खासा रोल दिवचो। झेडपी फंडांतल्यान वाड्यांनी खेळा सुविधा दिवच्यो। झेडपी मतदानाक कमी प्रतिसादाचेर मायकल उलयलो। एक्सायज पॉलिसी केशीत दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाची 5 वरां वयर सीबीआय चवकशी। सीबीआय ऑफिसाच्या भायर धरण्याक बशिल्ल्यांक पोलिसांनी उखल्ले। डीजीसीएची स्पायस जेट कंपनीक शिटकावणी। 8 दिसां भितर सगळ्या कार्यरत Q400 विमानांची इंजिनां तपासची। गोंयासावन फ्लाय जाल्ल्या विमानात धुंवर केले एमर्जन्सी लँडिंग। राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा थांबोवची। वेंचणुके खातीर हिमाचल प्रदेश गुजरात राज्यांचेर लक्ष केंद्रीत करचे। काँग्रेसीचो खासदार सार्दिनाचो सल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2 दिसांच्या पीएम किसान सन्मान संमेलनाचे केले उक्तावण। पीएम किसान येवजणे सकयल 16,000 कोटींचो 12वो हप्तो फारीक। बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीक आयसीसी वेंचणूक लढोवंक मेळूंक जाय। पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची मागणी। प्रधानमंत्री मोदीक चीट बरोवपाची दिदीची तयारी।
भारताचो नवो सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपतीन DY चंद्रचूडाची केली नेमणूक. 9 नोव्हेंबराक चंद्रचूड भारताचो 50वो सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो पदभार.